बाबा वाटतं अरे बोललं की नाही असं लहान मुलग्या भाषेत वाटतं तो सांगा की चालतंय आणि खुल्याचं वाघ दाब नो बरं तू अगे असे बाय सांग असे बोलू की नाही सांगा की चालतंय पुन्हा बघलोय खोयाचं वाघ पुन्हा खोयाचं वाघ बघलोय म्हणे बाबा अरे पुन्हा या ना का बाबा सांग सांग अरे सवा या ना आज सकाळी वाट्यातल्या बैलवरून कोणकोणत्या शेतात चोर बांधितले कसता कसता नांगराची कपची अळंग पडली आणि हलूक लागली नांगोर दिवस झालो आणि आणि तासातल्या नोंद भोवूक लागलो मागीर तुवें कितें केलें कपची करून खट लाकडाक सोदून हांव रानात निघलो तासात पोटकी रावन रवत करताले तेन्नाच एक अरिश्ट वाघ रानातल्या जिवीत धांवत येयलो ताचो बैल वागले करून भिलेले आनी ताणें व्हड गर्जन मारली आणि चट्ट करून उडी घेऊन कापडं मारून कापड्या बैलाची मान मोडली आणि त्याचं जखम पडलेलो अरे वरिष्ठान कसलं ऐकून कशी लागलं शिकल्या बैलाची चुटकी मारली त्याची मान मोडून त्या काय जखम पडलेलो माझी पुढे किती आहे मागीर वाघ माझी तरी वेळ मारून पळवत चावलो आणि आणि मागीर घसा घसा करीत रानांतल्यान धांवत गेलो ताजो दोन्ही बैलांच्या फाटीर मानेर धाकुला जबड्यात कोण निघल्यात तेंच्यो साकर नळयो फोडून उडयल्यात रे दादो साकर नळयो फोडून उडयल्यात दोगूय बैल अशे साश्टांग भुयेर पडल्यात रे दादो भुयेर पडल्यात अरे पण गळ्यात गाय आहे आणि काने असताना वाघ करून मारिना म्हणतात न्हू होय पुढे हेणे तर झूक आणि असताना अख्खे जोत बोलला अरे अरिष्ट कसले काय हे देवा आता देवाकडेनच त्याचे निवारण मागू नये होय पूजा मानपान सारखे जावपा जाय बरोबर तू असले वरिष्ठ आमच्या गावात आहे रे आम्ही त्यांना ऐकून तशी होय. ऐकून तशी नाही हे फकत अरिष्ट नाही बाबानो सावार सावार तर म्हणपाची लक्षण आहे सावार युग 16व्या आणि 17व्या शतमानात पोर्तुगीज पाखल्याने धर्माच्या नावान केल्ल्या अधर्माच्या इतिहासाचे एक जळटे पान मनशाल्या दिजाचे प्रकृती विकृतीचे हिंसा आणि करुणेचे अस्वस्थ करपी एक संघर्ष नाट्य श्री महाबळेश्वर सैल हांच्या युग सावार कादंबरी वयल्यान श्रीधर कामत बांबोळकर हांणी बरोवन दिग्दर्शीत केल्लें एक नवेंच नाटक अंत्रुज ललितक निर्मीत सावार युग सावार युग
दादू दादू देवाक जाऊन दिसताली तुवें हे कितें चल्लां काय म्हणून आमची वासनार ह्याच्यात विकतात माडाचे गोणे झडटात माने तू असताना गळ्यात दाणी असताना वाघ आमचे बैल मारत म्हणाल किती तुझी पूजा सारखी जायना काय देवाची सापाय मेल्या देवाचा असो फातर झाला कोण तोडून बुडून ओढेला असं शिवे बाहेर बोलत नाही का यार? गावची राखण करूक जाय ना त्याला जेवताय कित्याक काय म्हणता कित्याक तेजी पूजा करूक जाय कित्याक तेजी तकलेर फवाफडी घालूक जाय जा विचार तू जा कितें काय म्हणून जा विचार जा विचार, जा विचार. पातका वाढल्या अरे दारातले वालीचे बसाळे तोरे उतरेन ना जाता स्वतः मेले वयलो हद्दे फातर निकळून राती भितर वामा पहिल्यान पावता आणि आणि म्हाका सांगत रे यशाला खाळा वयल्या धानगुडी रातोरात मळून साडू देवळीगेर फोवाळ कालो कोणे केलो सांगात रे म्हाका सांगात रे पाक्क बघूक जाय आमचे सांगणे फिरवू नका देव असताना राखण असताना गावात पात्र करपाची बुद्धी जातात कशी याचे निवारण देवानच करचे ना झालं गावाच्या लुटात तो राखवायचे किती सगळं गावात मिळून बघूक जाय अरे शेसार मारून मूळ पुरुषाचो अवसर आणि भारत त्याच्याकडे पास घ्या जाऊ विचारात सातेल्या वयसरी किती झगडता सातेल्या वयसरी किती झगडता आणि पण दिसते आवयल्या पोटात राहून नाम दुखवणार हाटले मूळ पुरुषात कोण भरा हाटले आता त्याका कसं उतराक धरता पळेस तू पण त्याने पूजा मान सारखी जायला म्हणल्या मग आम्ही तुका सोडला अरे 10 जणांचे शेत दिले फक्त हात तुका थांब नाही वाड्या वडल्या जायचा सरी हाणामारी करतले पण वयल्यान रायाला पटेकार येऊन आमकां मातशी बेसणाल्यार गोट्यांतली गोरवां सोडून दिवपाक तुमी फाटे फुडें पळोवचें ना सगळो भार देवाचेरूच लकयतात तुमी अरे त्या बदलाक तुम्ही सगळं घरातल्यान बाहेर सरून हातीत कोणती कुराणी घेऊन त्या वायकातून कित्याक धावले ना तुम्ही ते करचे ना देव सोपो मेळा तुमकां देव सोपो मेळा
कोण तू वडगावचो आणि तुका आसरो ह्या गावात घरात नंतर दारात तरी गया दारात नंतर हातात तरी गया माझी कापूट करा माझी कापूट करा कोण तो किती झालं तुझे या गावाकडे तुझं किती संबंध होय पैसुली एक मावशी असते या गावात पैसुली मावशी पुन्हा मावशी एक ओळखना आणि मावशी ओळख दाखवेना कोण का खंयच्या गावचो वाटसुरो आणि रडूक स्वभावला अरे उलय बरे हा उलय बरे नंतर काय केलं अनोळखी चरा बसेल गावात आहे ना आणि तो नुसते घरी ना जाण अपघात सगळे नका पाय पडतं मला नका मग गावात त्या जाऊन नका पाय पडतं कोण तू कोण तू होय अहो दिवाळीचो लोकू नाही खालो चोडो गणबा हांवें कितें खायला म्हाका खबर ना हांवें फकत तांकां बायतलें पिनोल भर उदक काडून दिलें आनी मुखा वयली वाट दाखयली मागीर तेणें म्हाका खावपाक जाड रोटी दिली आनी गोडा पाकान घालून दवरलेली कसली तरी तांबडीशी फळं दिली खावपाक हा फळांच ती आनी कांयच न्ही खरेंच 2 दोळ्याचेर तर फळांच ती आनी कांयच न्ही फुडें कितें जालें लोक म्हणू लागले हांवें तेंगेली रोटी आनी मांस खायलो म्हणून बापायन घरांतल्यान भायर घातलो आवय म्हऱ्यान येयली ना आनी बायले म्हजे कडेन येवपाक दिले ना मागीर गांवांनी फातर मारून म्हाका गांवांतल्यान भायर घातलो मागीर हांगा कित्याक गेलो तर तू खूब बोलो एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत पूण खंयच थारो ना आवय म्हणटाली आदवशी पयसुल्ली एक मावशी आसा म्हणून पयसुल्ली मावशी नांव कितें तिजें खबर ना तिच्या आंगार खूब तीळ आशिल्ले म्हणून तिका सगळे तिळाय मावशी म्हणटाले हांव खूब ल्हान आसतना पळयली तिका आतां वळखूच जायना पांयां पडटा तुमच्या म्हाका गांवांतल्यान धांवडू नाका म्हाका गांवांना आणि हो पाटगो आमच्या गावात येऊन बसून सुटता होय 8 दिवस समुद्र बलांडून कोण तरी परधर्माचे लोक गोंय गावात येल्यात थंय त्यांच्या हातची खाल्यार शासनाची वाट लागता पूण ह्या गावात मात्र केन्ना येवंक ना येऊन ना ती आहे मावशी म्हणते पळय हे ना वाटते आमच्या गावात कोणूच ना दादू मस्त हांगा हय आता ह्याचो कितें तो सूक्ष्म धुसला हय दादू याची किती करचे हे तूच सांग दादू रामनाथाचं रामनाथ देवाचं ससायचं पुण्य पवित्र वाटत या गावात पाट्यान वा परधर्माच्या मनशान एका रातीक लेगीत वस्ती रावप फावत जाल्यार गावात पातक लागतले हालीसरा कसले सिनेमा जातात ते तुम्ही पळयलाच आसतले असल्याने गावलायाक पावतलो गावलायाक पावतलो जाल्यार हेका आनंदून उपकारचें ना चलात एका गावा भायर उरया कळा जाणे पूण एक एका हात मात लावू नाका पाया पडटा तुमच्या म्हाका मारू नाका म्हाका धांवू नाका
पोरानो किती जाणा कसलो सामार येलो तुमचे सामान आमचे एवढं मागो. मागीर कोणाचे रे हा? एक पडलं बाळ आमच्या गावात आहे ना. आम्ही तर काम उठताली. ते होशे माड्यावरला लूट शेताचे बोर मारून ते पैठाणाच्या झाडावर बसले. हे आत्रिया ते बाळ. हो. सोची सरी तकली. हो. आम सामके नवे. आणि पाकाते लिप पकडले. ओ चिन्ह मरे अरे अश्विन कार्तिकात केन्ना ते अचकी दिश्टी पडटाले पूण अशें घरार केन्ना येवन बसल आशिल्ले पयस सुताळ्यार ना जाल्यार वांगणां शेतां मेरेन येवन बसताले पूण अशें घरार बसलेले केन्नाच पळोवंक ना पापू शकून भुरग्यानो अशें तुमी आनी अशें भायर रावं नाका चला घरांत चला अशी बाहेर आली येऊ नका कलियुग आहे कलियुग बळार केन्ना घरार बसल्याने पळयलो तुमी कलियुग पाड आणि सोशांकीरा खाट दादो केन्ना सावन येयलें हे कलियूग हय देवा खबर सुभ्रा शेळे सांगता कितें आपल्या थळा वयले 12 धान मुळयाक कोणे तरी रातचो उजो खायलो तेन्ना जालेले हे कलियूग आसूं देवराय भट सांगता आपलो बाप खंय गर्भकुडींतल्यान भायर पडून रगत वकून मेलो तेन्ना जालेले हे कलियूग पण खरेपणी सांगू तुम्ही शेता मेरे मला ते फातूर निकळावन एक पाल फाटी घायले त्यांना सांग कलियुगाचो धनी एक एक पाऊल मुखार मारी तसा एक एक पाल कसलो रे आवाज आधी बळद वाजला काय पिपळ वर घुडून पडले रे कार्तिक महिन्याचे म्हणून तर सामके रीती आसले मागीर हो आवाज खंयच्यान येयलो असलो अजापाचो आवाज कामात केन्नाच आयकूंक नासलो ते धवेले देवचान गावात येऊ लागले सो वजा दुकर दोघांना मारून घातला जातो आम्ही दोघांनी पहिला जातो आम्ही धवे देवचाराची खबर खरं ऐकली फकत आयकल्ली पूण केन्ना पळोवन आशिल्ली उलेच वाटगाव येतात त्यांची विषयी जाय त्यो भय फिरा तुझे गजाली ऐकायला याच वाटेन आता आमच्या ताळी तुम्ही सगळ्या मनुष्या परत लांब आणि कटमूट दिसता बरी दिसता बरे सांगतालो 7 रुपयांचे बळे घेतले त्यांका गायचे मांस खातात आणि पयल्यान मनशाचे रगत पितात कितें तांबडे राकेश ताकती त्यांच्याकडे ज्याचा पायपेट करून लोकांना मारतात म्हणून ते तिथून शिष्य बुडून त्याच्यात कुर्ते घालतात हे असून लागल्यार मरणूच कुसोन मरतात कणसादीत नागाची वीक लावून दवरतात ते बी उठले का आणि ते चला चला सगळे
सगळं घरात वाचून सांगा फक्त साधून राहा तू चोपले वाड्यात वाटलं काही गाडी ओसाडे आता मी जेवणात भितर बसून त्यांच्या जवळ हात घातलो तो ते बाहेर ठेवले सांगून काय छानच वास थंड शीतल वाटार घेऊन खालचा दादोस काय बघतात गडबंद देऊन त्याच्या मयात असलेला तो पोळ गोडी तोडय मागे राणी घे काकान तळो वडा रोड जानत त्या बाळाने वस्ती व वळलं शेतातले शेताच्या पुढे पुढे वसुललो गाव लहू लहू धुळ्याचो गॅस ते न्हंयचे नाव कितें ह्या गावचे नाव आदर्श आणि ती न्हंय दिसताली तिचे नाव अघनाशी हांगा एक मनशाचो लेगीत माग मुसना सगळे थंड सगळं गाव उठून दिगंतराक गेल्लो असलो लोक मनशाक पिवन थाव मारपी हांव स्वता फांस्ती आलबुर्कर वांगडा मुरा वांगडा झुजून या गोंय पाटणात देंवलो 3 वर्सां जालीं ह्या कोंबडेक जायतो तरा देंवून दिलो कोंबडेक पांच-सात काडिना फुडी नाक सोडपा बियेवळी पिवन हांव पिल्लो पयस गेलो हांगचे सगळे लोक दाराक खिळी घालून भितर पडले 3 वर्सां जालीं आमकां गोंय पाटणात येवन तरी गांवगिऱ्या वाठारांतलो लोक आमकां अजुनूय राकेस कसो सोसमता आजार आनी मुरांक आमी कातरून काडले देखून ते पियेले आसतले गांवांचे गोवाय उठल्या आमची आजचें कितें खायलें जाल्यार ते बाटले म्हूण तांकां गांवा भायले पळयतात सदांच ते शिकूया तुम्ही कमेंट्स करा आदोशी गांवच्या समस्त लोकांनो तुम्ही सगळे गांज उडयतात आता आम्ही हिंगा सोडले का पिठाव जाऊ नका आम्ही आदिलशाह पडण्याने गोंय पाठवून जिंकून घेतला तुम्ही आता सोगली पुर्तुगालच्या रेली पोरला जाऊ नका आता येयात असे मुखार येयात आमची ओरडा तुमका असे सगळे थंड वय सगळे धोबो मारून लेगीत कोण दार काडपाक तयार ना चोय तुझे घोडे कुकू बस में जाऊ तुझे दारात कोट किरात मारता बसले कोणचे 7 समंदर पलटून नेल्ले उची देवा धर्माचे घर आहे देवा धर्माचे यासलो देव आणि धर्म घेऊन बसलाय करतो याला किळे घालून भितर बसलेल्या बिजून त्यांचो कसलो बाबत देव आणि दोन
असल्या धर्माक दर्या तोडून पुढे तोडून अरे एक वस्तुनी त्याला किळी काढून त्याला रंग बॉम्ब म्हणतात आणि तुम्ही सगळे दादले बिजूर बसले त्याला किळी काढून बिजूर बसल्यात यात मुखात सोडत असे म्हणाले नाठोर आम्ही आमची उशाची आर्मा घेऊन तुमच्या घरात घुसलेले With very सांगणे काय आमच्या मोठे मोठे रायच्या बोलग्याला आम्ही या सगळ्या चिकून घेतला आजार आणि मुलांना आम्ही कातोरल्या त्यांच्यावर रोगत वरले या गोयपाटणात आईज आम्ही नाही यात त्या तुम्ही पोर्चुगालच्या रायला शेक मानून घेतला म्हणजे खोबला घेऊन या नुकार या गावचा फोड तो बी आमका देऊची पडटली बळजबरीत घेवचे तुम्ही सगळे खरं म्हणल्यार तुमचे संस्कार येवपाचे आमच्या मनातच नासले तुम्ही कातरिल्ल्या मुलांच्या बायलांक पाठवून जबरदस्तीन तुम्ही तुमच्या सौदारा वांगडा लग्न लावून दिले हेना फुडें तुम्ही तुमच्या धर्माचे देऊळ बांधले आता तर कितें खावप आमच्या धर्माच्या लोकांक भाटयतात ते तुम्ही खरें सांगू लोकांक बाटून आमच्या धर्मात धाडपाचे काम आम्ही अजून कॉमेस करूंक ना तुम्हीच ते आपूण जावन कॉमेस केला आमच्या आजच्या चुकोन कितें खायले तर तुम्ही त्यांच्या घरा पायल्या दोनो पायले वतात आमचो धर्म आणि आमचो देव ताका नीट राखण मेळ्यार आमी तुमचे मागीर कितें मानून घेऊ Governor of Consti Albuquerque Khan, त्याचे उत्तर गोंय जुवा वयल्या हिंदूक बाळपोय वरवीं दिल्ली आहा तेका पोर्चुगालच्यान मान्यता येवची आहा थोडी एक समटा पोप साहेबाच्या आधीन आमच्या पोर्चुगालच्या रायान धोरण जावन आहा आणि रायालो धोरण तोच त्याच्या पोर्जेचो धोरण थोडी लेगीत आमी आमच्या रायले उतर खरें करपाक आमी तेचे कापिता उतरले तुम्ही तुमचे शकादार कसे दवरतले आळपय हांगा पिडापिडी करपी मुराद घडोवपाक नांवाच्या सुबेदार तिमया कापड धरिल्ले तिमया तुमकां आधारात घेवन येयल्लो मागीर हे राज्य तुमचे कशें जालें आमचे सगळे महसूलपटी एकठांय करून तांगेले पटेकरावर बी सगळे पावयल्ले शुद्धी दवर तू 3 वर्सां जाली तू रायलो मनीस जावन आहा तिमोप्पा ल्हान मनीस एक ल्हान जातीचो सुबेदार तो गोंयची चेली ते तिगोन धरचेली काप आसता तेची लेगीत ना ताका विसरायन गोंय जुव्या वळख माल ठाणेदार म्हणून निमयार केलो पूण ताका वस्ताक गेलें ना गेलो तो गोंय सोडून ताका अख्खें गोंय राज्य जाय आसलें ल्हान जातीचो तो तिमया तेका राजा जावपाक फाव नाशिल्लें आमकांय तेचे शेकादारांत रावपाक मानवचें नाशिल्लें म्हाका सांग रे गांवकारा फाटल्या 2 वर्सांची महसूलपटी तुवें आमकां पावयली ना ते कोण राजे येयला कोणाचे राज्य चलता हे आमकां कांयच खबर ना आणि नवे रायाला मनीस कोण आमचे सगळे शेतीदार उलोय गांवकार शेतीदार उलोय तू आता पोर्चुगालच्या रायल्या राज्याचो गांवकार जावन आहा आजारांनी मुळांक आमी कातोरले गोंय पाटणाचे बोंब गोळे तोफ गोळे घालून आमी दोड करी गोंयांत भितर घुसले
कितल्या जाणांक चातोल्ले कितल्या पोवन गेले कोत ना हिशोब ना आनी तूं म्हणटा आमी गांवाचे इल्ल्याची तुमकां कोणाक कामरान खरें सांगू तुम्ही साता समुद्रा भायल्या गेल्ले परकी लोक आम्हाला 1-2 महिने रावतले आणि आमची लूट घेऊन वयतले अशें आमी सपयल्ले पूण हांगा अशें बस कड मारून बसतले अशें आमी मनांत लेगीत हाडूंक कशें गव्हर्नमेंटोर अल्मुखेर खान हे आमचें ठिकाण केलां तें शासनाचें पुराय दर्याचेर आमचो शेक तेच वरी ह्या पुळयेचेर आतां हिंगा जावन आमी आमचो वेपार उद्योग करतले तुका वयली झुजां दुसतले राज्य वाडयतले या गावचं राबीचं तुटलं रे गावकरा ह्या गांवांत घरा 72 चुली 103 जोडपी वाटता 600 लोक आणि एकूच कुसारी पासरा गावात गेल्या वर्साची आणि ह्या वर्साची दोबी फोर आमकां पावोंक जाय काला फुडच्यान जासूपय पटेकारे प्लॉट दिसांनी तेचे लेगीत पावोची दोबी आदले वरी पण आमचं गाव इतलो गिरेस्त तुम्ही आमच्या रायालो शेत मानून घेतला म्हणून ह्या मुखार सकाळी फुडें उठोवन तुमचो पयलो नमस्कार पोर्चुगालच्या रायाक दर्या बलांडून येयल्या फस्ट लोक तुम्ही तो राजा आपल्याला करा आम्ही त्या कालावर काढला आम्ही आमच्या देवापासून आम्ही आमच्या अंगात कितले गाये सोसोंक आमच्या रायातून सुलाट केली आम्ही केन्ना सोसपना खरें म्हणल्यार काय कितोच मारपाचो तुमकां सांगता तुम्ही आमचो शेक आउट क्वेश्चन मानून घेतलो ना तर फॉर्सान मानून घेवंक केले फॉर्सान मानून घेवचो पडटलो आमकां तुमचो आधार जाय ह्या राज्याची उस्तवारी करूंक आमच्या गोंयकारांची तशी वोट आहा तुम्ही देवाचो पूत जेजू जाणा देवाचो पूत जेजू स्वर्गासान येवन आमकां आमचो धर्म दिला तोच धरून जावन आहा पोर्चुगालच्या रायालो तुमचो धर्म सोडचो पडल्यार तुम्ही कितें करतले आम्ही आमचे कुडीचे दहन करून घेतले कोणें तुमकां गायेचें मांस खावंक दिलें जाल्यार तुमी कितें करतले शासनाचा उपास करून जीव सोडले कोणें तुमकां जाय तितले दुडू दिता म्हणून सांगलें जाय तितले पाटां बेसां दिता म्हणून सांगली जाल्यार तुमी कितें करतले आमच्या धर्माधाम आमच्या पायार घातला जाल्यार आमी आमचो धर्म सोडटलो निमणो एकूच प्रश्न एकूच
कोणी एका हातात गुण आणि दुसऱ्या हातात तो साथ घेऊन तुमचा देव आणि तुमचे देऊळ तुम्ही किती तो देऊच पळून घेतलं तुमचं तोच जास्त आमच्या गावात हे येतात आणि भेसडून वयतात. खरीच कळक लागेली ही वर्ष आमच्या गावात सदाच एक चपळ हुसको आणि भिरात शिमे भितर पुरिल्ल्या भाटक्यांचो तेव्हा मावशाल्या फाच्याचो भय तर पुराय गावात पाठवून उरला. तेव्हा कोणी तेव्हा नाडू पडताना पालखी खाणार मारून बिहिबियात तेव्हा नाडून वयले वाटी मारून दौर पाहतो आणि वर्षाच्या वाजंतरा तर साप वाजत असले हर हर महादेवाचा गजरी ऐकू आहे ना. अरे फुल पूजे बगर देव नाव देतात रे फुल पूजे बगर देव नाव देतात. सोयवटेच्या गावातल्याच पाडे खोबरे येतात. लागीच्या कालापुरा बेरशे पाळी वडणे गोय आक्षी या गावांनी ते आपलं धर्म घेऊन निघल्या. तुम्ही ऐकाला किती अरे मेरवाचे मांस म्हणून गोरवाचे मांस खावले आणि पटेले खंय हे चालते रे. होय देश खंय कोणाचे पाय गोरवाचे हाड उतरा गावले. होय मागी दर एकल्या उभारून होतात आणि त्यांचे देवळात घालून उभे करतात आणि फाटल्यान चापका तुक्का घेऊन चालतात. काय पाटणातले सगळे चोराक पाठवून मोकळे करून दिल्यात काय आणि ते आता गावागावांनी चोरी करीत बसतात काय. आज या गोवाई पाटणा तुम्ही आहे पहिले ते ऐकत तुम्ही चालते मरे. आई तात्या महिला दरवर्षी गुरुमामध्ये बांधून ते त्या उभे करताले आणि पावणी घालताले. आणि कोणाच तरी चालली हे किती चाललं काय म्हणून मागी किती सांगले अरे ही म्हणजे गावागावात उभारून घालतात आणि तुडवा विकतात खरे सांगतो काय किती रे शेताल्या तसे झाल्यावर आम्ही आता आमच्या भुरगेपणात डोळ्यात तेल घालून समाजच्या पट्ट्याले स्वतःच्या सावळेत स्वतः कुचूक घेऊन जाऊच्या पट्ट्याले. किती रे? ओ तू कोण रे? कोण रे? तेवढे हो बया होय अजबाचं मोदीच बरं आहे. होय फिरत असे कसं होता होय तू एवढं का हमसर ह्या वाड्या होय तुझी गरज ना आणि हे पै मेन बुखार वाड्यात जर पाय धोशी तर तुका मी मारून धावण्यात नाही तो कोण झाले सोडपा देवाचो पूत जेजू जो मरियमाच्या पवित्र आत्मार पुसव्यात जन्मलेलो जो संसारान सुख संतोषाचो संदेश घेऊन आयिल्लो ज्याचे कालीज मैल आणि मोगान पाठ बोललेले ताणे सांगलोले तुम्ही वचनांचेर मोग करात शेजाऱ्यांचेर मोग करात दुश्मनाचेर लेगीत मोग करात दुश्मनाक त्याच्या वाईट कर्तुबाची बोगसोडी दियात तो तुमच्या जीवाभावाचो इष्ट जातेलो. कोणे तुमच्या एका पोल्यार मारल्यार तुम्ही दुसरो पोलो त्याच्या संकार करात दुश्मन लेगीत आहल्यार त्याचो हात उठचो ना तुमच्या दुसऱ्या पोल्यार मारू. अहे तरेन संसारान मोग पातलायार आम्ही आपणा कुसार मारतोल्याक लेगून जेजून मुटले
देवा सर्वेश्वरा हे बावडे उद्योगा ज्ञानी ते कितें कोत्ताय तेच नेणं तू तांकां बक्षी देवा बापाचो पुत्तो मारुया माझ्या पवित्र श्रीवंत पुसव्यान जल्मेलेलो मरवा येते मोत आणि दर्या येते अंतस्करण आहलेलो आख्या संसाराचो रायाचो तो जावन आपलो मनशाच्या अंतस्करणाचो राया तुम्ही चित्तूक आपणायात मागीर भावार्थान विश्वासान तुमची सगळी दुखां सगळी कश्टां तेका सांगात तुमची दुखां कश्टां पयसावतली आमी मनीस दिसपट्ट्या जिणेंत जाय ती बातकां कोत्तात आनी बातकी जातात मागीर त्या बातकाचें पंदवल आमकां भोगचें पडटा जेजू लागीं बावाट दवरात तुमच्या बातकाची कबुली दियात तुमची बातकां ना जातली बातकां करपाची तुमची पाडी पुत्त पयसावतली देवाचो पुत्तो तेणे हात लायता त्या झाडाक मुळां चवरतली वायट कराची पिडा पयसावतली तू सगळें खरें उलयता वय एक भाव जेजूचे काळी समुद्रांतल्यान वड्यान बसून वयताले आकांताचे मोड जाले आनी वडे बुडोवंक लागले तेणी जेजू बोलो मारलो जेजू जाणा जालो आनी तांकां वाटोवपाक समुद्रांतल्यान उदकाचे चलो त्या वड्या लागीं गेलो जेजूचो पांय उदकाक लागून आपणे मोड आनी वचड नाच जाली दर्या शांत जालो तेणी सगळी दुखां सगळी कश्टां आपल्या खांदार घेतली संवसाराची दुखां कश्टां पयसुपाक तो आप खुशयेन खुशार गेलो तुम्ही जेजूक आपणायात सगळ्या कश्टांतल्यान तुमचो सुटावो जातेलो सर्गाची दारां तुमकां उक्ती जातली ही तुजी उतरां सद्दां अनोळख्या होय जेजूच्या शिकवणेची उतरां तेजो शिश्य पावलून तेजो शिश्यान तोनेतांक सांगली आंतोनेतान ती संवसाराक सांगली अशें सांगतात की जेजू कुर्सार मरतकीच 18 दीस मेरेन तेज्या शिकवणेची उतरां पोरसात कशें संवसारान भोंवताली ती शेतान काम करतल्या शेतकामत्यांनी आयकली रानान मेंढरां राखतल्या राखण्यांनी आयकली कोदनान लोटणी बाजतल्या पदरांनी आयकली आनी एका दुसऱ्याक तीच उतरां ते परतून सांगूंक लागले जेजू तुझे बरें कर तुका सगळ्या तापत्रयांत तेडपाक गोंय पटणात आनी आता बाकीच्या हेर वाठारांत तुम्ही लोकांक पळोवन वचप सुरू केलं खंय सोंडा धुळेवले चामुंडेश्वराची देऊळ पाडलें खंय आड उलयल्या मार बडे करून बंगरी काढतात अरे तुमच्या टाइमात कसले म्हणले काय तुका ताणें मुखार धाडला आमकां घुसलावपा ना मुझे बाबा चुकीची ही चिंतना तुझी माये मोगाचो संदेश घेऊन आयलो उलटायचो धर्म आमचो बोळ वापरप उण्या मोठे पासप बळान केन्ना बाटो घेता आमी जाल्यार बाटोन घेवचे परत मस्त कापून घेऊ दितले एका आपल्यारूच बाट सट करून फाल्यां हातचे कितें वायट संगाचर घात न्ही साधू नको जाय साधू बाबा काय लोक चुकीच्या वाटेन वयता जाय आमी सर्वेश्वरा लागीं मागोया तांकां बरी पद्दती म्हणो तेवूय जेजूचेच भावार्थी तितले धार्मीक पूण तांकां कोणे तरी पाड वाट पासयल्या अरे किती पळयता तो पण पिशामध्ये त्याने फाटल्यान गेलो अरे तुका तुझा देव धरून आसा मला फाली वाढून जमीन पडिल्या म्हाका बिना भाशेन घेऊन जातली तुझी दादो तुम्ही हांगाच रावत
गेलो ओळख कळत नसताना अनोळख्या फाटल्यात गेलो कसले घात पडले जीवाच्या भयान आपल्या म्हटले मागीर म्हाका गोंय पाटणात पाचवी सुवातेर गेलो तेणी थंय 7 कातारिनाच्या इकडचे ताका पातीच दिलो साखर ताई काडूंक ना साखर काडूंक ना पातीच म्हणल्यार कितें करतात ते काय ना पयलीं नांव घेवंक लायतात तळेर पयलींचे सगळे धुवन वचूं म्हणून मागीर कांचुलाक तेलाची बॉटल लायतात कितें तरी खावपाक दितात हय कितें तें विचारलें नासतना ओकी मुखाट्यान तोंड दाबून खावचें मागीर मीस जाता आनी पातीस मागीर पिल्याक त्यांच्या धर्माचें नांव दितात मीस म्हणल्यार कितें देवाक फराळ खावप देवा कडेन बऱ्याचें मागप भजनां गायना गायना बी जातात रे पूण आमकां समजनात ती आमकां समजनात धर्म दिलो म्हण तुका तूं फक्त देवमा तुम्ही या तमासात देवमा म्हटलो या तमासात म्हज्या भाच्या म्हाका कळना ना रे हांवें कितें केलें ताची सुरवेक म्हयनोभर आसता थंय भितर पिशांतूर कसो भोंवतालो आतां कांयच दिसना म्हाका एक फावट बायल भुरगी म्हज्या फुड्यान पावल्यार पुरो पूण बाबा तुजें नांव कितें अन्नू बाबा म्हणून तूं म्हाका देव मामूस म्हणा व्हडा म्हणत जाल्यार जाता पूण न्हू तरी म्हाका देव मामूस म्हणा म्हणतो तरी मनीस कोण खंयचो हय म्हाका पाद्री बापा म्हणपाचें हय पाद्री बापा पूण तो कोण खंयचो हें तूंच ताका विचार हय विचार पाद्री बाबा तूं कोण खंयचो हांव कोण खंयचो गमतलें तुका एक ना एक दीस लेकीन एक मोतीन दवर हांव न्हय पुर्तुगालचो न्हय तुमच्या गोंयचो हांव ह्या गांवांत येयलां तर फकत जेजूची शिकवण दिवपाक क्रिस्तांव धर्म हो संवसारांतलो व्हडांतलो व्हड धर्म हें म्हाका सगळ्यांक सांगपाचें आहा पूण हांव फोर्सान वा बळजबरेन कितेंच कोणाक बातिस्म दिवचेलो ना कारण फोर्सान केले क्रिस्तांव बरे क्रिस्तांव जातले म्हूण सांगून वचूं क्रिस्तांव जातले आनी बरोबर नाचयतले तुम्ही जाणाय पुर्तुगेजच्या राजान एक नवो कायदो केला तेचें नांव जावन आहा एकवेची संव होय एकवेची संव सुरवेक जालां तें काम पुर्तुगालच्यान तेंचो मनीस गोंयांत पावला तेचें नांव जावन आहा आलेक्स दिएज आल्कांस एकवेची संव हांवें स्पेन पुर्तुगालची एकवेची संव अभ्यासल्या तांचे बळगे सोंसपाचें न्हू रे सोंसपाचें म्हाका तान लागल्या समाज कितें मातलो खाणा जेवणाची वेवस्था नो भायर मांगल्या भायर एक चूल केल्ली आसा एक नवोच गाडगो दवरला तांदूळ घे स्वताच रावन आनी जेव ह्या म्हणयेंतले उदी घे ह्या म्हणयेंतले उदी आम्ही आपल्याला मुली परत पिता मारे मामा नी तू मामाला उपकार कसली वाट मगे या मामाले हातचे जेवशी तू हय तू वाडशी जाल्यार हा तू हे
हातीच मागातल्या बगर हांव तुका वाडूंक शकना अरे खातल्या परस खावयतल्याकूच पातक लागता सोय माम क्रिस्तांव आणि भाजो हिंदू अशेंच चल्लां आतां ह्या गांव लोकांत कितें जातलें देवाक यो वा कितले मायेन उलयतात ते एका मोगा लागीं तेंगेले रोगताचे धर्माचे पूर्वचाराचे नाते धर्म बदलले तरी निमणे एकूच ते उद्गार दाणो मारले म्हणचे दोन जाता ना फुकट फुकट मागे हांव मोगाच्या वाटेन सगल्यांक दीस लागीं वचचे मोगाच्या काय तुम्ही काय जेमास खाताय खातात का तुम्ही हिंदू न्ही तर दूध आम दोर ओळखी तुपा बॉम्बे हातोर हाती करता आणि गांबे बॅगा घालता नूर बाबू तुमचं दोन गुयचो तर आम नुगा आम घालतो असे नूर बाबू तुमचं दोन ना तर बटा आसात पडटले तुमचे हातचे हेर लोक खाताय बटा दिसतात पडटा तुमचं ते आवडून घेताय बटा आसात पडटले तुम्ही मुनीस न्ही तर नुगा त्यांची बसले हात पाय आसा मनीस म्हणची का आमची सावळी पड्यार शेणा शिताळ घालून घालून आपल्या अंगार बाबू तुम्ही शेणा परोसी पास्त तर कोण जाणं ते मोठा जात मोठा तुमचं दोन पडून तुम्ही या धर्म आपला तयार आहात तुम किन मोड माग फळो नागा ये विश्वर साधू रूपान पीक मागो दारा आहे नुगा आणि आमच्या पूर्वजांनी त्यांगे भिके गोडते मोडले शिंग घातलो एकदा गेलो नुगा त्याने आम शिरा दिलो याच पुणे आणि तुमगे दारा पीक मागो पडू येवपा नागा आम्ही दोलो अशे दर ओडीत रावल्या त्यांचा आम दर ओडीत नूर बाबू हे धर्माचे तुमचं त्यांना आपले कित्या बाबा कित्या आपुल्या गोश्टातात न्ही पोस्टाचा म्हळ्यार कितें जाता मेळ जाता कानाक गाये पडटा म्हाका खबर ना पाद्री बाबा हे लोक तेंच्या मनान वचना म्हणून हांव वचना तू गोरवांक बैलांना पुसता मग यांका कित्याक पडना गोटाक दोशाक विचारचें पडटलें पोटाक पयसाक विचारचे पडटले दुश्ट पडमोर रानटी लोक तुम्ही मनशाक नाव मुळ्याच्या दवळलो धर जाय कितें असो धर तुमकां सगळ्यांक एका दिसाक आमचे धर्माचे उलोवपा जाय हे मनीस आसून लेगीत तोंड मनान मनीस न्हय हेरांच्या सावलेक स्पर्शाक भिवन आंग चोरून रावपी मनीस आनी मनजात हांचे मदली खंयची तरी हीन भित्री जात मनशान मनशाक असो हिंदीन करप हांव साबाल कॉलेजीन आसतना हिंदू धर्माची थोडो अभ्यास केलो तेन्ना म्हाका दिसलोलें
की उच्चल्या तत्वगिन्यानाची पाठभुया हल्लेलो होतोच म्हणून पण आता दिसता यांगेले तत्वगिन्यान म्हटल्यार एक ढोंग आणि खोटीपणा बाबा तुमका माझ्या बहिणीची याद येता खंय रावता तुगे भयण थोडा लगीन करून दिवती का होय मिळून दिवती का वास जरूर वास सांभाळून वास आणि एक चोय तिका पत्तून हिंगा येवचेशे दिसले जाल्यार वास आणि बाबा माझा जीवच नाक झाला माझी जीवाचा कंटाळाला म्हणून हा जीव देऊ का म्हणून बाहेर चाललेलो निमणे किनार तुझी याद झाली आधी बाबा माग तुमच्या धर्मात घेऊन वळल्या किती झाला आवड माझे ती माझी बाय जाणणार आहे की माझी मरणाची वाट पळता होय काय सगळं रात बोल तिने म्हाका एकटोच शिया कुरकुड्या भायर दवरलो आणि आपण खंय तरी भोंवपाक वयता आनी बाबा ती कोणा बरोबर वता त्या हांव जाणा पूण विचारपाक माणसुकी आसा बाबा ती कविता जाल्यार माझे चोम शेवटून मारता माझे कुशे घालता साडी पुकार मारता नाक नाचते म्हाका चिमटे घालता आनी बाबा म्हाका तुमचे धर्मात घेवन वळया हय धर्मात घेतकच हांव भायतलो मागीर हांव किरिस्तांव जातलो ना गो ना बाय म्हाजे गोड किरिस्तांव जातले शिकयतलो हांव आर्टिस्ट राय बरें चित्त चाळ्यार तुका यो म्हटला की तशें धांवतना पांचशे बाबा तशें धांवतना 8 दीस बी जायना म्हाका आतांच दोन मार घेवंक